राज्यातली कायदो आणि सुव्यवस्था दिसान-दिस इबाडत चल्ल्या। सान चलयांचेर वाडत वचपी अत्याचारांच्या घडणुकाक लागून पुराय राज्यात खवदळ पातळ्ळा। जाल्यार सरकारी एजन्सीच्या कार्यक्षमताचेरूय न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या निकालाक लागून प्रशासनाचेर प्रश्न उप्रासल्यात। मजगती विरोधी पक्षाची निष्क्रिय भूमिका आणि प्रशासनाच्या सुस्तेपणाक लागून राज्यात अशांततायेचे वातावरण निर्माण जाला आणि सामान्य नागरिक तिडकल्यात। लैंगिक अत्याचाराक लागून सामाजिक भलायकेचेर वाईट परिणाम। कुडचडे सान चलयांचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचाराक लागून राज्यात बोवाळ पडला। कागाळी उपरांतच पुलीस कारवाय कित्याक करतात असो प्रश्न नागरिकांनी केला। मजगती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या जाग्यार बेकायदेशीर पुतळ्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून प्रशासनाची निष्क्रियताय दिसून आयल्या। वेंचणूक आयोगाची फटवणूक। फोंड्या पोट वेंचणुके संबंधी उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या ऐतिहासिक निर्णयाक लागून वेंचणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात। कायदेशीर तरतुदीची पुराय जाणविकाय आसून लेगीत 6 म्हयने आयोगान नेमके कितें केले असो थेट प्रश्न उप्रासला। आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयाक लागून फोंड्या मतदारसंघाक आमदार मेळूंक ना। दर्यादेगेर सुस्त प्रशासन। दर्यादेगेर पर्यटनाची उदरगत जाता पूण सुरक्षेचो उणाव दिसून येता। बर्च बाय रोमियो लेन आणि हरमल उजाच्या घडणुकांनी प्रशासनाच्या सुस्तेपणाच्या व्यवस्थापनाचेर प्रश्न उप्रासल्यात। पर्यटकांच्या सुरक्षेविशीं आता गंभीर हुस्को निर्माण जाला। परत त्योच चुको। 6 डिसेंबर 2025 दिसा हडफडेच्या रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले। कारण उजो पालोवपी दळ वेळार थंय पावूंक शकले ना। रस्ते नाशिल्ल्यान 400 मीटर पायप जोडून उजो पालोवचो पडलो। हालींच हरमलात जाल्ल्या उज्यात अशीच परिस्थिती निर्माण जाली तर उजो पालोवपी दळ पावूंक शकना अशा सुवातेर व्यवसायांक परवाने कशे दितात हो एक व्हडलो प्रस्न। शिरगांव खेटाखेटीच्या प्रकरणात सिस्टमाची निष्क्रियताय। शिरगांव जात्रेत जाल्ल्या खेटाखेटीत 5 भक्तांक मरण आयले तरी लेगीत प्रशासनाक ताचे कांयच पडून गेले ना। फॅक्ट फायंडिंग समितीच्या अहवाला उपरांत लेगीत देवस्थानान समिती आड कारवाय करपाक कळाव जाला। घडणुकेक 1 वर्स जाले। मामलेदार कार्यालयान ठोस पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात। पर्यायी व्यवस्थेचो उणाव। दर्यादेगेचे भौगोलिक मर्यादा मतींत घेतल्यार व्हडले रस्ते शक्य नात जाल्यार मागीर पर्यायी व्यवस्था कित्याक केली ना असो प्रश्न उप्रासता। जायत्या पर्यटन थळांनी ह्यो सुविधा अजूनही अपूर्ण आसात। या दुर्लक्षाक लागून दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात। प्रशासन अपेशी थारता तेन्ना भौसाक न्यायालयाची दारां ठोकून घेवची पडटात हे परत एक फावट स्पश्ट जाला। न्यायालयात सुनावणी जाल्या उपरांतच सरकार जागी जाली आणि 4 सप्तकां भितर निर्णय दिवपाचे उतर दिले। मजगती कागाळी वाडत असले तरी प्रतिबंधात्मक कारवाय करपाक पुलीस अपेशी थारतात। वेगवेगळ्या प्रकरणांनी प्रशासनान केल्ल्या निष्क्रियपणाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात आणि विरोधी पक्षांचो फॉलोअपूय अपूर्ण थारता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।